जेलींतल्यान प्रुडंटाक फोन करून पुलिसांचेर आरोप करपी सुलेमान सिद्दीकीचो मोबायल जप्त केला. मोबायलांतल्यान व्हिडिओ केला वा कोणाक धाडलो की फकत फोन केलो ताची चवकशी चल्ल्या. मोबायलाची फॉरेन्सीक टेस्ट जातली. चवकशीची दिशा भडकावपाचो सिद्दीकीचो यत्न. पुलिसांची प्रेस नोट. मजगती राज्यपालान लक्ष घालचो म्हूण गोवा फॉरवर्डाचे वांगडी राज्यपाला मुखार. व्हिडिओ जो सुलेमान सिद्दीकी हाणें धाडलो प्रुडंट मिडियाक आनी जो सगळ्यां कडेन पावला, तातूंत एक ताणें एलिगेशन केलां की आपल्याक अंडर द गन पॉयंट आनी अंडर कोअर्शन आपल्याक विजय सरदेसाय हाजेर सुद्दां एक ताका सुद्दां डिफेम करपाचो एक प्रयत्न जालो म्हणून आनी तो व्हिडिओ करपाक लायला म्हणून. आतां हें जेन्ना दीस इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस एलिगेशन. जेन्ना तो कस्टडींत आसता आनी जेन्ना कस्टडींतल्यान तो विथ द ऑथॉरिटी तो हो जेन्ना पळय व्हिडिओ आमकां धाडटा आनी कितें पब्लिकाक धाडटा आनी मिडियाक धाडटा, तेन्ना हार्डकोर क्रिमिनलाक वापरून एक जो पळय आमचो वोकल MLA आसा जो सदांच गव्हर्मेंटाचे अगेन्स्ट उलयता आनी सगळीं तांची स्कॅमां वयर काडटा, ताका डिफेम करपाक ताचो आवाज बंद करपा खातीर अशे तरेचो प्रयत्न गव्हर्मेंट करता आनी ते सुद्दां एक हार्डकोर क्रिमिनल वापरून. आज पर्यंत गोंयांत अशी गजाल केन्नाच जावना, म्हणजे आमी आयकूंकच ना असली गजाल आनी ती गोश्ट आज जाता हांगा. आनी दीस इज गव्हर्मेंटाचे लॉ आनी ऑर्डर ह्या ऑथॉरिटीक वापरून हें करतात आनी ह्या खातीर आमी हें आमचें मेमोरंडम घेवन गव्हर्नरा म्हऱ्यान गेल्लीं आनी गव्हर्नरांनी आमकां हेंच सांगलें की ही जर गजाल खरी आसा तसल्यार इट इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस मॅटर म्हणून. आनी आपूण हें मुखार हें तुमचो जो पळय मेमोरंडम आसा तो आमी गव्हर्मेंटाक आपूण धाडटलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.